भक्तीनामे हरसियामी आमच्या राया त्या सौम्याची निसाकी विचे महिमा ताची करताम कामेस्वी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रसनावा कंटा ताची बळवण काय गाव्या नवे गीतानी नावड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया. या मिसाचें ते सावासा अर्गामिस दिता लुसी मेंडोसा या ते सवां खातीर या बलिदाना वेळार आमी मागया. आज नोवेनाचो दुसरो दीस आमच्या संगी आसात मानादीक बाप जोविन सिक्वेरा, कुलशेखर फिर्गजुसो, सहायक विगार आनी तशेंच आमच्या सहायक विगार फादर रॉन्सन असो बॅचमेट क्लासमेट या 6 वर्सां तांची वड जाल्ली आसा. आमचे संगी मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागोवंक ते आसात. विगाराचे तर्फेन सहायक विगाराचे तर्फेन आनी तुमच्या सर्व तर्फेन तांकां मोगाचो येवकार आमी मागता आनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. जेजू आमच्या कुडीची आणि आत्म्याची पिडा गुण करसो वैस. या आमच्या सोम्याचेर बावार्थ दवरून आज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा सान सेबेस्तियानची मजत मागोवंक आनी आत्मीक बरेपण जोडूंक आमी हांगासर जमो जाल्या. आयचो प्रत्येक इरादो पिडेस्त आनी प्रायवंताय खातीर मागचो. हांगासर हाजीर आसच्या आनी आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर्व पिडेस्तांचो आनी प्रायवंतांचो आमी उडास काडया. आयचे ह्या मिसा वेळार उंडो आनी खाल्स उबारतना तांकांय आमी सोम्यातय उबारया. जेजू आमकां आपडतलो आनी आमकां गूण करतलो. सान सेबेस्तियानच्या मजतीन भलायकेचें देणें तो आमकां दितलो. देखून ह्या सुवर्त्या बावार्थान आनी आमच्या पात्रोन सांता सान सेबेस्तियानच्या मजतेच्या त्या भक्तीपणान मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेवया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसाळून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या वस्तूक लागीं सदां सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुझ्या भक्तांक आमच्या भावा भयणीक महिमेवंत करून तुझा गणित मोग आमचे थंय तूं दाखयता साई.
तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विश्वासीपणान पाटलाव करूंक तांचे विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलोलो, देवान मार दिवन सतयलोलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंताल्यांव. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पतकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्यांव. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडून गेल्यांव. हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली, पूण आम्हा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जाणवाया वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराध्यांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांवें ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो तसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पतकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासून ताणें विनंती केली. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. पेज नंबर 47 AB 6. तुझ्या तंबान बिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस परा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करून कोणाक फावो जाय, सर्वेस परा तुझ्या तंबान बिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस परा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करून कोणाक फावो जाय, सर्वेस परा. जो कोण न्याय नितीन चलता, हजांतांसर उलयता, नितळ जिणी जियेता असल्या फावो जाता. तुझ्या तंबान पिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस परा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करून कोणाक फावो जाय, सर्वेस परा. जो कोण अन्याय करिना, पेल्याचे नांव पाठ करिना, देवी रातीच्याक मानता असल्या फावो जाता. तुझ्या तंबान पिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस परा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करून कोणाक फावो जाय, सर्वेस परा. तंबान पिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस परा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करून कोणाक फावो जाय, सर्वेस परा. Alleluia.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तसो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडू अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यांत म्हूण तुमी समजतल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक पाटी आयलो. थंय तो एका घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 4 जण एक आरी घराक ताचे सशीन उखलून हाडून आयले. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेले कडेन घराचें पाकें सोडोवन उक्तें केलें आनी आरी घराक तो न्हिदोन आसलेल्या हांतुळा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरी घराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां बोगसालीं. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता? हो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांतूच तक्षण जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनान तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरे घराक सांगूंक खंयचें सड सोंपें? तुजीं पातकां बोगसालीं म्हणचें की उठ तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणचें? तर मनशाक पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक तो आरी घराक म्हणालो, हांव तुका सांगता उठ तुजें हांतूळ घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतूळ घेवन जमो जाल्ल्या सगळ्या उजेर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस्त विजमीत जाले आनी देवाक वर्णून असले आमी येदोळ देखले ना म्हणाले. देवाचें उतर हें. वंदनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो सान सेबेस्तियांच्या भक्तिकानो, आज आमी वाचले सुवार्तेंत जेजून आर मारलेल्या एका व्यक्तीक गूण करचे विशीं आमी आयकलें. जेजून केल्ल्या साबार आसर्यां पैकी भलायकेचे वा गूण करचे तसले आसर्यां साबार आसात. जेजून कुर्ड्यांक दिश्ट दिली, आंकुडलेल्या हाताच्याक गूण केले, थोंट्यांच्या पांयांक सकत दिली, कान आयकनातल्यांक आयकूंक फावो केलें, कोडाची पिडा आसलेल्यांक नितळ केलें, रक्तस्त्रावांत कश्टूंच्या स्त्रियेक तिची भलायकी फाटीं दिली. पूण एक सवाल आमकांच आमी ह्या सांजेर विचारया. आमी इतलीं सर्व वाचपां सोम्यान गूण करचे विशयांत आयकल्लीं, आमकां पिडा शिडा दोसतना ती आमकां उपकारतात गे. आमच्या पिडे वेळार हे आसर्यांची गडितां केवल एक काणी म्हणून आमी चिंताव गे, वा असले चिंताप आमकां उदेता गे. वा आनी एक उतरान सांगचें जाल्यार जेजून बायबलांत आसर्यां केलात वय, पूण आजून तो आमच्या जिवितांत गूण करची आसर्यां करता गे. असले सवाल आमकां हर एकल्याक दोसतात. एक मालगाडी स्त्री साबार वर्सां पिडेन वळवळली, तिणें सांगिल्लें उतरां अशीं आसात, जेजू थोडींच वरां कुर्सारून काडलो, पूण म्हाका ताणें साबार वर्सां कश्टोवंक ताणें सोडला. पळय आनी थोड्यांनी सांगचें आसा, ही पिडा म्हाकाच कित्याक, वा इतल्या ल्हान प्रायर म्हाका देवान असले कश्ट कित्याक दिल्यात. व ह्या सवालांक आमचे लागीं जवाब ना. पूण एक सत पिडा शिडा मनशा जिविताचो वांटो. सगळ्यांक एक ना एक रितीची पिडा एक तांच्या उतर प्रायर जावंक पुरो,
वा तरणाट्या प्रायर तांकां खंडीत जावन एक ना एक पिड्यात असतात. हो आमच्या जिविताचो वांटो. जोबाच्या पुस्तकांत आमी वाचता साबार कश्टांक संकश्टांक जोब शिरकालो. देवाक ताणें सवालां घाली. नितिवंतांक कित्याक कश्ट? जोबान देवा लागीं विचारलें. पूण जेन्ना देव ताका पाटी सवालां करता तेन्ना जोबा लागीं उलोवंक उतरच नातलें. जोब अध्याय 30:8 तावन 40:2 पर्यंत देवान जोबा मारिफाद आमकां हर एकल्याक विचारची सवालां थंयसर आसात. जेन्ना आमी कश्टा वेळार देवाक दुर्साताव तो अर्थ कितें? आमी जिवीत कितें म्हणल्यार आमकां कळीत ना म्हणलो अर्थ थंयसर आमी घेता. जेन्ना आमी देवाक दुर्साताव आनी आमकां देवान दिल्लें जिविताचें देणें आमी सकयल घालता. आमी हर एकल्यांनी देवान मनशा कुळाक विचारलीं तीं सवालां आमी वाचूंक जाय. कुटुंबान तुमच्या वेळ आसतना देवाचें उतर तुमी वाचा. जोब अध्याय 30:8 आनी ताजे मुखले 2 अध्याय. थंयसर आमकां कळटा कसलीं एक सवालां देव आमच्या जिविता विशयां विचारता. आमी हर एकल्यांनी तीं वाचूंक जाय. थंयसर देव प्रमुख जावन एक सवाल विचारता. संवसार रचतना तुका जिवीत दितना तुवें कितेंय सांगूं नाय, तूं खंय आसलोय? हे मनशा कुळाक अस्कत आमच्या मनशा कुळाक विचारचें सवाल तें. मगचनो देवान आमकां रचला. हर एकल्याक आमकां देवान विंचला. तशें म्हणटना देवाक आमचे कश्ट समजतात. तो आमकां आयकता. आजून तो आमकां गूण करता. आजून तो आमकां आपडटा. पूण कशें? आमच्या भितर ताणें एक गूण करची सकत घाला. जर आमकां एक ल्हान ब्लेड गी वा कितें आमचे नाक्षो आमकां घरपातात 2 दिसां भितर सगळें गूण जाता वा गायी सुकता. कित्याक? आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय. ते एक इम्युनिटी पावर म्हणून देवान आमचे भितर घाला. आमी कोवीड वेळार आमी हर एकली इम्युनिटी पावर आसा म्हणल्यार आमी जाणा जाल्या. पयलीं आमी त्या विशयान कितें चिंतूंक नातलें. केवळ मेडिसीन टॅबलेट ह्या विशयान चिंतल्या. पूण आमचे भितर एक सकत आसा. थंय त्या सक्ते मुखांतर देव गूण करता म्हणल्यार आमी एक सत जाणा जाल्या. तशेंच आमकां इल्लें टेन्शन जाता, तकली पडटा. आमी बरी न्हीद काडल्यार सगळें सारकें जाता. तशें म्हणटना न्हिदेंती देव आमकां गूण करता. उपरांत आमकां ताप आयलो जाल्यार आमी एका डॉक्टर लागीं गेल्यार तो एक 2 गुळयो दिता आनी तातूंय देव त्या वैजा मुखांतर आमकां गूण करता. आमी मोतीचे समस्या आमकां दोसतना आमी एका कावन्सिलरा लागीं गेल्यार देवूच तांच्या मुखांतर आमकां कितें गरजेचें सलाह सुचना तो आमकां दिता. वय थोडे फावटी आमकां सर्जरी करचें पडटा. त्या दाळांनी देव त्या वैजा सांगाता रावून आमकां कितें गरज आसा तें तो पळयता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. आनी तशेंच जर देवाची खुशी जाली आमी साबार वर्सां एक थोडो काळ म्हणी ह्या कश्टांत आसा जे आमच्या जिविताचें वा भलायकेचें देणें कितें म्हणल्यार समजाचें म्हणून देवाची खुशी जाल्यार तो आमच्या साखरी करतल्या मुखांतर आमकां आपडता. ही देवाचें हाजरपण, देवाच्या हाताचें हाजरपण आमच्या जिणेंत आमी पळयता. तें मात्र न्ही, देव साबार आसार्या मुखांतरी देव गूण करता. आनी थोडे फावटी आमी इल्ले कश्ट सोंसूचे म्हणून देवाची खुशी जाल्यार ताकाय आमी तयार आसूंक जाय. कित्याक हो जीव आमचो न्हय. आमी बागी आयच्या दिसा ह्या घडये आमकां उस्वास काडूंक देवान फावो केला. आमी बागी कश्ट जावं पिडाशिडा जावं आमी देवाक सदांच महिमा दिवंक आसा आनी ताचो सांगात भोगूंक आसा. मगचनो सान सेबेस्तियावाच्या मजतीन सोम्यान जायतीं आसार्यां केल्यांत. वा प्लेग वा मारीची पिडा वा पेस्त पिडा वा सांक्रमीक पिडेच्या काळार लोक सान सेबेस्तियावाच्या मजतीन आनी ताका उलो मारिल्ल्यान तांणी भलायकी जोडला म्हणून आमी चरित्रांत वाचता. प्रत्येक जावन आमच्या गांवांत पळोवचें जाल्यार बेळा आनी तिशेन वॉस्पेट ह्या इगर्जींनी वर्साक एक फावटी सान सेबेस्तियावाचें फेस्त करतात. कित्याक ताच्या मजतीन गोरवांक आनी मनजातींक आयिल्ली पिडा नापयस जाल्ले विशीं तें घडीत मालगाडी आजून उडास काडटात. खंडीत जावन आमी बागी कित्याक आमकां सान सेबेस्तियाव पात्रोन जावन मेळ्ळा आनी ताच्या सांगात आमकां वर्ती जबाबदारी ह्या फिरगजगारांक दिला. कित्याक आमी मागोवंक जाय. एका सगळ्या मंगळूर शहराच्या पिड्यान येत आसतना आमी हांगा तावन निवळ जावंक जाय. ही गरज जावंक जाय पावर हावस. हांगा तावन
हर एकल्यानी सांसबेस्तियांचे मजत जोडूंक आसा. आमी हांगासर आलतारी वयर पळयलें जाल्यार थंयसर आसा पेस्तींतलें आमकां निवार म्हणून. एका रितीन सांगचें जाल्यार हें जावन आसा जावं पुरो आजकाल कोरोना म्हणली पिडा सांक्रमीक पिडा हर एकल्या थंय विस्तारत आसा. आमी हांगा इगर्जेक येवंक फावो जाल्ल्यानी आमी मागोवंक आसा, कित्याक देवान आमकां येवचें भाग फावो केला. देखून आयच्या दिसा आमी पिडेस्तां बसून मागता आसतना जशें आरिगाराक ताच्या सांगात्यांनी ताच्या इश्टांनी उखलून पाक्या वयल्ल्यान तावन पाक्ये उस्तून तांणी देंवयलो, तशें आमी हर एकल्यांनी आमकां कळीत असल्या पिडेस्तांक हांगासर सोम्या मुखार हाडूंक आसा, तांचे पासून मागोवंक आसा. प्रत्येक जावन मागण्यांत आमी तांकां हाडयेत हांगासर, तांचे पासून आमी मागया. जावं देवाक ताच्यो सुवातो आसात गूण करच्यो आनी सांसबेस्तियांच्या मजतीन आमकां भलायकेचें देणें मागोवन दितलो म्हणून आमी बरोवशया. आमेन. उबी रावया आनी आमची प्रार्थना सांसबेस्तियांच्या मजती मुखांतर आमी देवाच्या समोर दवरया. बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी कुर्सार आमचे खातीर कश्ट मरण ससुल्ल्या आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची देख घेवन आपणा ताबेन दिल्ल्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या समेस्त फुडाऱ्यांनी तांकां लाभिल्ले सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून आपलो स्वंत फायदो लेखीन आसतना निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, पिडे आनी अवघडा वरवीं उतर प्रायेक लागून घरांनी आस्पत्र्यांनी आसऱ्यांनी आनी मार्गा देगेर वळवळतल्या सर्वांक तुजी काकूळट लाभय. असल्यांची जतन घेवंक आमचे थंय उदार मन रस मरणाच्या थंडीर पावुल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, विविध तराच्या कॅन्सर पिडेक कोरोना पिडेक तशेंच मरण हाडतात असल्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक तुजे काकुर्तीक समर्पिता. जेजूच्या नांवान तांचेर बेसांव घाल, तांचे पिडा सोसूंक कृपा दे आनी बेगीनच तांकां गूण कर आनी बरी भलायकी दे म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, धाकटेर नर्सां आनी पिडेस्तांचे तशें उतर प्रायस्तांची सेवा साकरी करच्या सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. तांचे थंय मोवाळ आनी उदार काळीज रसून दे. तांच्या उदार सेवेक तुंच प्रतिफळ दे म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरली ही कालती मागणी तूं दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page number 122, C37. सर्वसांचे मोगाळ बापा, आणि जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बाबा, घालतो तांचे तुजे बेसांव. कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें, देतय तो आमकांच ह्या बलिदानांत. तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्यान सवें, सर्वच आमचें मोगाळ बापा, आनीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतून तांचेर तुजें बेसांव.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. सांत सेबेस्तियाव तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रेगून मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सेबेस्तियाव तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परीन तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे अस्कतकायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोल संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या चडवणारा आमची चडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, पिटर पौल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडे. पुन्हा जिवांतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा आनी भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. ओंकार मरिये देवाची माये सांगाती तिसो पती बागेन जुजे बागे वंदम दोता आनी आमचो पात्रून सांस बेस्त्याव आनी सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी माय मागोवंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आजना मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमचे काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमचे काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जेजू आमचो वैज त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पेज नंबर 182 D66. জীবিতাসো উসওয়ার সংসারাসো সোমি জেসু মোসো Dejmikalan poso atmitan bagumso Igmatas romoso Jesu Gloria Gloria I tu jivit maga Jesu Christa Gloria Dăim-nu maga Jesu Gloria Gloria
तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रीतीच्या बापा, सेबॅस्त्यांव तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षाक तुवें तुझ्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणान जैतेवंत केलोय. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतेवंत कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सभे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोन या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बोशया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार आमकां सांगता, पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस आमकां आसता पर्यंत सदांच आमी एकामेकाक उत्तेजन दिवंक जाय. अशें फातकांच्या पासाक पडोवन आपलें काळीज तांणी धरून करिनाशें तुमी आडायतल्यात. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेलें विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळटल्या म्हणल्यार शर्ताकाल आमी क्रिस्ता सवें सहभागी जाल्या. सा सेबेस्त्यांवन धैर्य आनी बुजवण दिवन साबार मार्तिरांक सरगार धाडली. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतान फाटीं हाडटा तो आपलोसो आत्मो मरणांतो निवारता आनी जायत्या आपल्या फातकांचें बोगसाणें जोडटा म्हणटा सान जाकोब. देखून आमचे भितरलो कोण एकलो सताच्या वाटेतावन भावार्थाच्या वाटेतान पयसरात जाल्यार दुसरो एकलो ताका फाटीं हाडूंक वावरूं म्हणटा तोच आपोस्तल. क्रिस्तांव मनशान खायना बरी हांव कितें म्हज्या भावा भयणीचो राखणो गी म्हणून तटस्थ बसूंक नजो. जेजू क्रिस्त आपल्या भावा भयणी खातीरी कुर्सार मेलो म्हणलें मतीं धरून आमच्या पेल्यांतय ताणें आत्मीक आनी शारिरीक दयाळ करण्यो आदारिजय. अशें हर एक क्रिस्तावान आपल्या पेल्याचो आपल्या पेल्याच्या सासणीक बचावेचो हुस्को धरिजे. ही कृपा ह्या घडये आमी आमच्या पात्रोना सा सेबस्त्यांवच्या मजतीन मागया. दयकन दिंबी घालची. आमची सर्त समय ह्या घडये
सा सेबेस्त्यांवच्या पात्रनाच्या मजती मुखांतर त्रिएक देवाक समर्पिया. आमचो प्रतिवळो बापा सा सेबेस्त्यांवच्या मजतीन आमचे प्रार्थन आयक. दयाळ बापा, आमी क्रिस्ती जिणी जियेतना फातक्यांक सारक्या वाटेक हाडूंक, नेणाऱ्यांक सारकी समजणी दिवंक, दुब्याव्यांचे मतीक उजवाड दिवंक, दुखेस्तांक बुजोवंक, उपराळ्यांक सोसून व्हरूंक, आमकां दुखयल्ल्यांक बोगसूंक आनी जिव्या आनी मेल्ल्यां पासून मागूंक आमकां तुज्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान भर म्हूण मागता हांव. बापा सा सेबेस्त्यांवच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. भोव मोगळा सोम्या जेजू, तूं आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणी थंय जियेताय म्हणून भावार्थान वळखून आमी भुकेल्ल्यांक जेवंक दिवंक, उक्त्यांक न्हेसोवंक दिवंक, निराश्रितांक आसरो दिवंक, पिडेस्तांची भेट करूंक, बंदेंत आसल्यांक बुजोवंक आनी मेल्ल्यांक मातयेक पायतना सहकार दिवंक आमकां बरें मोन दी. आमी माया मोगू कार्यांनी करण्यांनी दाखोवंक आमकां उर्बा आनी सुडसुडाय दी म्हण मागता हांव. बापा सा सेबेस्त्यांवच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. देवा पवित्रत्म्या, तूं आमकां सांबाळून चलयताय. आमच्या राखण बडव्या शारोती संता आनी प्रत्येक जाण भाग्यवंत अंकर मरयेचे ससाये काल आमकां बरीं कामां आदारूंक तूं आत्मीक उत्तेजन दीत आसाय. तुज्या प्रेरणांक विरोध वचून वा त्या प्रेरणांच्या वाटेर अडकळ घालून तुका मोवाळ मोगाळ पवित्रत्म्याक दूख दिवंक केदींच तूं आमकां सोडिनाका. अशें करूंक आमकां ताळणी हाडच्या देंवसराक आनी खोट्या सक्तींक तूं पयस धांवडाय आनी आमकां पवित्रत्म्याच्या सुभाव देण्या फळांनी नटय म्हण मागता हांव. बापा सा सेबेस्त्यांवच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. मौनपणी आमची कास्केत सांवा भेटोवया. सान सेबेस्त्यांवाचें नोवेन. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणी आनी देखी प्रमाणे जिवन रक्त साक्षाचें मरण सुसल्या भाग्यवन सेबेस्त्यांव आमचो शारोती कंदिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. तुज्या भक्तांक आनी रक्त साक्षांक कृपेच्या देण्यांनी तुवें नेटयलाय. तांणी धैर्यान भावार्थ परगट उसारूंक तुवें तांकां फावो केलें. तांचे नांवी आमी मागले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार बावरता आनी तुका वाखणटा. सर तरेच्या पिडेशिड्यांतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं आमचेर येवंक सोडटाय ते कश्ट आनी अनवरां धैर्यान आनी सोंसणिकेन सुसूंक तांचे वरवीं आत्मीक फळ जोडूंक आमकां करपा दी. आमी मागणी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमचे कडेन मागूंक सगळी सबार गरजा आसात आमी उडासा काडया. आमच्या फिरगजींत आसल्या सर्व पिडेस्तां खातीर, काटल्या रस्त्या सर पिडेस्तां खातीर, विशेष सक्तेच्या भुरग्यां खातीर, विशेष तरेच्या पिडेन कश्ट नासच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर, आमच्या शेजाऱ्यांत आसलेल्या अक्रिस्तांव भाव भयणी खातीर तांचो गुडास काडया. कॅन्सरांत आसच्या भुरग्यांचो तांचो गुडास काड तांचे खातीर मागया. मोतीची पिडा आसच्या खातीर तांकांय मोतीचें समाधान मेळच्या खातीर मागया. भुरग्यांचें देणें लाभच्या खातीर मागया. शेजार मदें बरो एकवट आसच्या खातीर मागया. आमची पिडा आमकां उडास काडया. आमकां सांगूंक जायनातली पिडा आमचें तें आसा जाल्यार आमी सेबेस्त्यांक समर्पण दिवया. केस्तींतलो पिडेंतलो निवासो आमचो पात्रून आमकां
आनी आमच्या कुटुंबाच्यांक राखून खंडीत व्हरतलो म्हणली फात्यांनी दवरया. कोविड पिडे वरवीं कश्टोवच्या सर लोकांचो उगडास काण तांचे खातीर मागया. ही पिडा सडीत विस्तार नाशें. ह्या पिडे वरवीं मारेकार आमच्या लोकांक जायनातले बरी, मरण येनातले बरी आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांचो उगडास काडया. भुरग्यांचे इस्काल प्रारंभ जाला आनी कितें बऱ्या रितीन प्रारंभ जावन मुखार सुरच्या खातीर शिकाप बरें जावच्या खातीर उगडास काण तांचे खातीर मागया. परगंत असल्या आमच्या कुटुंबाचो संन्यास उगडास काडया. आमच्या खातीर कुटुंबा खातीर ती वावूर नासात, हात पांयची बरी भलायक मेळच्या खातीर तांच्या खातीर मागया. भाग्यवान सेबेस्त्यांव आमा पासत विनाती कर. क्रिस्तुच्या बसण्या कमी पोचवचे खातीर सर्वेस पो तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस परा देवा, भाग्यवान सेबेस्त्यांव तुझ्या रक्त साक्षान कांयच बिये नासतना आपलो बावट परगट उसारलो आनी दगदोन एक संपडलेल्या भाऊ भयणीक बावटान ते रावोंक धैर्य दिले. ही परजळी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्या कामी हांगा जमल्या. खऱ्या बावटान ते रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पळोवंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं. पिडेस्ता खातीर प्रत्येक आशिर्वाद हर एकल्या सुगडास काडया मागया. ह्या वेळार सुम्याचे नावी आमचो आधार. आणि रचना सर्ग आणि संसार. सुम्या दयनायक मोजे मागणी आणि म्हजे भोग तुझे ते पावोन दे. सर्वेस पो तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसूं. ह्या वेळार दोन्ही हात आमच्या हृदयार दवरया. आमची पिडा शिडा समर्पण दिया जेजू. सर्वेस परा कुडीचे पिडेन कश्टतल्या ह्या तुज्या साकरा साकारणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्या आत्म्याक नवें बळ दी. हे परी कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन बेगीनच बरी जातल्या म्हूण तांकां बगोवन दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचें सुवें रावूं आनी तुमचें तारण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करूं. तुमच्या वळी तो रावून तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेंची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. रेलिकसो आशिर्वाद. Sojeira, no
क्रिस्ताच्या सोजेरा मोगाळ पुत्रास ओवे आमकां बरी आशीर्वाद आमकां San Sebastião, आम्हा पासत विनंती कर बेगीन खुर्चीचे करवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.